Sarvesporaco porwo, Sordongra poros vodto, Sarvesporace mondir, Soglia poros uच vodte, देवाच्या दोंगरार चोडूया, ताच्या मंदिरांत चोमुया. देवाच्या दोंगरार चोडूया, ताच्या मंदिरांत चोमुया. बाबा भयणीनो, आज आमी कितें भाशेन पयल्या आडवेंताच्या काळान भितर सरल्या आनी आयज पयलीच फावट आमी ही वात घडयल्या. ही वात जावन आसा बोरमासो दितली वात, आनी तेच पासून ही वातीक आयज म्हणटात प्रवादीक वात. कित्याक ही प्रवादीक वात आमी आयज पयलेच आदवेंताच्या काळान घडोवन म्हणटा. जेन्ना देवान हीच परगटणी संवसाराक केली, ही संवसारान आदल्या कोरारान जायत्या प्रवाद्यांनी ही परगटणी केली की देवाचो पूत ह्या संवसारान येवन संवसाराचें तारोवन करतलो. आनी त्या घडयेतावन इस्रायल बोर्जां रावतालीं केन्ना काय देव येवन तांकां सोडयतलो. सगळ्या वायटा विघ्नांतलीं, सगळ्या काळोखांतलीं एक बोरमासो तांकां दितली. असलोच बोरमासो घेवन जैतले इस्रायल पोरचेन देवाचो उजवाड पडयलो. तेच पासून ही वात घडोवन होच बोरमासो प्रवादीकपणाचो आमी ओळखून घेता आनी जो देवाच्या पुता वरवीं शार्तीक पावलो हें आमी मानून घेता. आनी हे वाती वरवीं आमी एकामेकाक बोरमासो दिवं, आमी एकामेकाक प्रवादीक ताळो दिवं, आमी देवाचें बोरमाशान भरलेलें जिवीत दुसऱ्या सवय उक्तें करूंक आयज ही वात आमचे लागीं मागता. हेच वातीच्या आदारान उजवाडान आयच्या मिसान आमी कोतकोत्यान वांटो घेवया. अशा आपुबायच्या भावा भयणीनो, सगळ्यांक तुमकां मोगासेवकार ह्याच्या दिसाच्या बलिदानान. आदवेंताच्या पयल्या काळान आमी आसा आनी म्हयन्याचो आयज पयलो सुगरार. जायत्या भावा भयणींनी जावं ईमेली वरवीं, जावं वॉट्सॅप, जावं इंस्टाग्राम, जावं संदेशा वरवीं आपली जायती देसावां धाडून दिल्यात. आयज आमी सगळीं आल्ताराचेर घालून सगळ्यो तुमच्यो गरजो, तुमचे आटे बिटे, तुमचे कश्ट, सगळी तुमची भावना, सगळ्यो तुमच्यो आडकोळ्यो, तुमची पिडा, सगळे तुमचे प्रश्न आयज आल्ताराचेर घालून देवान दिल्लो बोरमासो आयज तुमकां मागता. ह्याच बोरमाशान तुमी जीव आनी ह्याच देवाचे व्हडके मोहिमेन, देवाच्या पवित्रपणान तुमी उक्ती रावून. तर आयज हेंच ओळखून घेवन हे वेळार आमी उबीच रावून ही तुमची सगळी मागणी आमी ह्या आल्ताराचेर घालता. तर हेच ओळखून घेवन ही सगळी तुमची मागणी बापाक उबारून ह्या बलिदानांत आमी शारकायेन वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सवेन आसूं. तुमचे सोवें आसूं. भाव भयणीनो, भाग्योन पाप साहेबान कितें भाशेन ह्या येता त्या वर्साक एक नवो विशय वेचून काडला आनी तो म्हणल्यार आमी यात्रेकारां बोरमाशाची, ह्या द पिलग्रिम्स ऑफ होप. होच बोरमासो घेवन पाप साहेबान आख्खे पवित्र सभेक उलो मारला. आमी एकामेकाक असल्या गरजांनी, असल्या आटे मिठांनी, असले निराशेपणान आमी बोरमासो जावं. तर ह्याच बोरमाशान भरोवन जे भाशेन इस्रायल पोरजां ह्याच बोरमाशान देवाच्या पुतार रावतालीं, ह्याच बोरमाशान जेजून आपल्या शिसान संवसारान धाडले परगटणार जावं. आनी आयज तुवें आनी हांव हीच परगटणारां ह्या बोरमाशाची, हीच आमी देवालें दान आमी दुसऱ्यांक बोरमासो दितली. पूण जायते फावटी आमी मनीस असोच आमी जायते फावटी म्हणून आमी पडल्या आमच्याच जिवितान एक बोरमासो घेवन आनी दुसऱ्याकूय एक बोरमासो दिवन जायते फावटी आमीच निराशेपणान उरल्या. दुसऱ्यांक बोरमासो दिवंक आमी
पावंक ना. दूख दवरुया त्याच देवा लागीं, त्याच भरवशाक आमी उलो मारुया आनी ह्याच भरवशान नव्यान उठू देवाची काकृती, देवाच्या मोगाक आमी आयती जावया. हें सोडून घेवन सगळी भरवशान भरून भावार्थान भरून देवाची काकृती ताच्या भोवसड्यान उलो मारुया आनी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पत्की स्वर्गदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चडून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. कसो दसला सांगपाक म्हणी सगळ्या देवतांनी वागता. तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर देवा लागीं विनय करून प्रार्थना मागता. सर्वविधार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोमया काकलूत कर, सोमया काकुतकोर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकुतकोर, सोमया काकलूत कर. सोमया काकुतकोर. प्रार्थना. भोगणे वेळार ही तुमी घातलेली सगळी तुमची देसावां बापाक उबारून ह्या मागण्यांतल्यान आमी हें अर्पण करुया, हें बलिदान बापाक उबारुया. सोम्या जेजू आमचे सोडवणे खातीर तुजे मोगाचे ओगणीत पोत बी दाखोवंक तुवें. आमच्या पातकांक लागून खूब खूब संकोशान आमी सांपडटा, निराशेपणान आमी आसां, पिडेन आमी आसां, काळोखांत आमी जियेता. हातूंतली सगळ्यांक तूं आमकां निवार. तूंच दोयाड सोडवणारा आमची सोडवण कर. जो देवा बापा सगळे पवित्र आत्म्याच्या कोणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, थोड्याच काळान थोड्या काळान लेबनॉन सुफोल जावन पावचो ना दिसता आनी सुफोल गांव एक झाडाचो मोळो जावंक पावचो ना काय. त्या दिसा बेरी मनशां पुस्तकांतलीं उतरां आयकतलीं आनी सावळेंतलीं आनी कालोखांतलीं भायर सरून कुट्टी मनशां पळोवंक लागतलीं. बारीक लोक सर्वेस्पोरा सोबे ओदीक संतोसतलो. सगळ्यावन दुर्बल ती इस्रायलांत पवित्र म्हूण वोन दितात ताचे सोबे कुशालकायेचे उल्हास सुटतलो. कित्याक जुलूमदाराचो नाश जातलो आनी केबेळां करपी नोपोयत जातली आनी वायट करूंक तयार आसलोल्यांचोय भस्म जातलो. लोकांच्यो कोबरो करून पेल्याक गुन्यांवकार कोत्तात ती आनी दारवोंट्या लागीं बसून न्हीद करूंक वेता ताका फासाक घालतात ती आनी आडगां नाडगां सांगून नीट मनशाचो कोटलो भायर उडयतात ती. अशें आसता सर्वेस्पोर जाकोबाच्या घराण्याचो देव, अब्रामाचो सोडवणार म्हणटात. आतां आनीक जाकोबाक लॉस भोगची ना, ताचें तोंड हुलडुलें जावचें ना. कित्याक म्हज्या हातांनी तुमचें मोदें केलां तें ताका दिश्टी पडटलें आनी म्हजें नांव तो वयर काडटलो आनी जाकोब पवित्र म्हूण वोन दिता ताचें नांव ती वाखाणटली आनी इस्रायलाच्या देवाचे बिरांतीन ती चलतली. तेन्ना वांकडे तिंकडे वाटेन चलतात ती जाणवायेच्या मार्गार चलूंक लागलोली आनी गुणगुणतल्यांक शिक्षण मेळटलें.
देवाचे उतोरें देवाचे व्हड खार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सोर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारू. परतून आनी एकदां म्हणुया. सुरेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो थारोक. सोर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारू. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सोर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाचेच मुखार हांव कांपना. जबाब सोर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारू. सोर्वेस्पोरा लागीं हांव एकूच मागतां. ती एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितान सोर्वेस्पोराच्या गोरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सोर्वेस्पोराची घटसाण चाकून बगूंक. ताच्या मंदिराचेर दोळे लावंक रावंक. जबाब सोर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारू. जिव्या मनशाच्या देसांत सोर्वेस्पोराची दया माया म्हाका बगूंक मेळटली. सोर्वेस्पोराचेर विस्वास दवर. तीर राव, काळीज गोड दवर आनी सोर्वेस्पोराचेर पातयून राव. जबाब सोर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारू. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. जोय सोर्वेस्पोरा, जोय Sorbespora, जोय सोर्वेस्पोरा, zoe soy. Zoe sorbespora, zoe sorbespora, zoe sorbespora, zoe soy. पोळे आमचो सोमी आपलें बॉल दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकाचे दोळे उगडटलो. जोय सोर्वेस्पोरा, Zoe sorbespora, zoe sorbespora, zoe zoe. जोय Sorbespora, जोय sorbespora, zoe sorbespora, zoe zoe. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणीन जेजू क्रिस्ताचे शोभोर्धमान. वैमा तुका सोम्या. जेजू फुडें वेतना दोग कुड्डे ताचे फाटल्यान अशी बोब मारीत आयले. दाविदाच्या पुता आमची कापडूत कर. ते घरा पावतच ते कुड्डे ताचे सुरशे आयले आनी जेजू ताका म्हणलें, हे म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमी स्वत मानतात. ताणें म्हणलें, होय सायबा. तेन्ना तांच्या दोळ्यांक ताणें हात लायलो आनी म्हणलें, तुमच्या भावार्था पोरमणे तुमकां जावं दी. आनी तांचे दोळे उगडले आनी ताणें तांकां खराईन सांगलें, खबरदार हे कोणाकूच गोमना जावं नाकात. पूण ते गेले आनी त्या आख्ख्या गांवांत तांणी ताचें नांव गाजयलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्धमान. वाखानी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, स्पेस नॉन कन्फुदीन हो एक बुल ऑफ इंडिक्शन. कितें भाशेन पाप साहेबान ह्या महाउत्सवीक वर्साक 2025 ह्या वर्साक हे भायर काडलां. एक ल्हानशी शिकवण हाचो विशय जर आसा, आमी सगळीं बोरमाश्याची यात्रेकारां. वी ऑल पिलग्रिम्स ऑफ होप. बोरमासो आमकां निराशी करिना. द होप डजंट डिसअपॉयंट अस. हे पाप साहेबाचो हुस्को दर एका संवसारांत जियेतल्या अदी करून क्रिस्ती भावार्थ्यांक की बोरमासो जर आसा देवालें देणे. बोरमासो आमकां जिवीत दिता. बोरमासो आमकां फटयना. पूण बोरमासो
आमकां नव्या जिविताक पावयता. बोरमासो म्हणल्यार कितें भाव भयणो? आमी थोड्याशा मुद्द्यांनी आमी पळोवया. जेन्ना तूं एक झाड लायताय, तूं एक बी लायताय आनी एक बियाक तूं परतून परतून झाडाक उदक घालीत रावता. ह्या झाडा सवय येवन तूं पडयता, केन्ना काय हें झाड वाडटलें, केन्ना काय झाड हें फळां दितलें, केन्ना काय हें बी वाडटलें, केन्ना काय हें बी वाडून झाड जावन फुलां दितलें. हो एक बोरमासो घेवन तूं ह्या फुलाक, ह्या झाडाक आनी बियाक उदक घालीत रावता. तें येवूं येयनाका, कितले दीस जातले हें तुका खबर ना, पूण एक बोरमासो तुज्यान आसा ह्या झाडाक, ह्या बियाक उदक घालपाचो. दुसरी वस्त आमी घेवया. आमच्या जिवितांत जायते फावटी पिडा जाता आनी ल्हान ल्हान पिडा जाता तेन्ना आमी परतून परतून दोतोराशी वेता, एपॉयंटमेंट आसतात. हांव जाणा हे पिडेंतलो हांव भायर सरतलो, वो हांव जाणा म्हण हे पिडे वरवीं हांव मरतलो, बट तरी एक बोरमासो म्हज्यान आसा. त्या पासत हांव परतून परतून त्या दोतोराशी वेता, जावं वखदां वरवीं, वो ताच्या सांगण्या वरवीं, वो ताणें दिल्लें म्हाका वखदां वरवीं हांव म्हज्या कुडीची राखण करतां, हांव म्हजी भलायकी सांबाळटां. एक बोरमासो म्हज्यान आसा की हे पिडेंतल्यान हांव भायर सरतलो. तिसरी वस्त बोरमासो म्हणल्यार कितें गाय? जेन्ना हांव रातचो न्हिदूंक येतना भाव भयणो, फाल्यांच्या दिसाक उठतलो वो ना उठतलो तें कोणाक खबर ना. हो बोरमासो आमचो की हांव उठतलो ना उठतलो, पूण तरी आमी रातची न्हिदूंक येतना आमी आलार्म दवरता, सकाळीं 5 उठोवं, सकाळीं 6 उठोवं. म्हणटच हो एक बोरमासो आमकां. हो आलार्म कित्याक? तो म्हाका उठयतलो. फाल्यांच्या दिसाक उठतलो ना उठतलो तें देवाचेर आसा, पूण तरी म्हज्यान एक बोरमासो आसा की हें आलार्म म्हाका उठयतलोच. हो एक आमच्या जिविताचो बोरमासो. भाव भयणो, आदल्या काळार देवान जायत्या जाणांक बोरमासो दिलो, प्रवाद्यांक, राजांक. देखीक आमी पळोवया, बोरमासो दिलो मोजेसाक. जेन्ना मोजेसाक आपयलें आनी सांगलें, मोजेस हे म्हजे इस्रायल पुरचेक इजिप्तांतली सोडूंक जाय. आनी तेन्ना मोजेसे म्हणलें, सायबा म्हजें उलोवंक जायना सारकें, आनी तूं म्हाका कितें फुडारी करताय? पूण देवान सांगलें, मोजेस भियेनाका, हांव तुज्या सांगात आसतलो. आय एम गोइंग टू बी देयर विथ यू. तुजे वरवीं हांव वचून हें मिलाग्र करतलो, तुजे वरवीं हांव तांकां सांबाळटलो. हो बोरमासो घेवन मोजेसान हे इस्रायल पोरचे तांबड्या दर्यांतल्यान उतरून गुलामपणांतली नव्या जिविताक पावयली. दुसरो आमकां आसा जुजे. जेन्ना जुजेक ताच्या भावांनी विकलो इजिप्ताक, जुजे आपूण कितें करतलो काय हें चिंतून एक नवो बोरमासो घेवन देव ताच्या सांगाताक चल्लो. जेन्ना तो इजिप्ताक पावलो, जायते कोस ताका पडले. 2 दिसाक तो देवा लागीं झुजतालो, सायबा कित्याक म्हूण तुवें म्हाका हे अवपणान घातलाय, कित्याक म्हूण तुवें म्हज्या दुस्मनाच्या हातान म्हाका घातलाय. तरी जुजे देवाचेर पात येवन जियेलो देखून एक बोरमासो ताच्यान वाडलो देखून जुजे इजिप्ताचो राजा जावंक पावलो आनी इस्रायल पोरजे ताणें सोडयली. आमकां आसा दानियल प्रवादी, ताचे इश्ट देवाक सदांच ते रावले भावार्थान. देवाचें नांव तांणी गाजयलें, तरी नाबूकदनेजार तांकां जायते त्रास कोस दिवंक लागलो. तांणी निमाणे पासून नाबूकदनेजारान ताचे इश्टांक दानियेलाक उज्यान उडयले, लासून मरूंक. पूण एक बोरमासो घेवन तांणी उज्यान देवाची तुज तांणी केल्ली जाणा जावन की देव आमकां सांडचो ना, देव आमकां लासूंक दिवचो ना. असलो बोरमासो घेवन भावा भयणीनो, इस्रायल पोरजेक एक नवो बोरमासो देवान दिलो, आनी तो म्हणल्यार जोआव बादशाह वरवीं. जेन्ना जोआव बादशाह ह्या संवसारान देवान धाडलो, एक तयारी करूंक, आपले पोरजेक एके भाशेन पातकांनी तयारी दवरूंक, पातकांनी सोडून काडोकांतली काडून तांचें जिवीत एका सरवंडाराक तयार दवरूंक. आनी भाग्योन जोआव बादशान ही तयारी, आत्मीक तयारी आपले पोरजेची केली. तांच्या काडोकांतली, तांच्या पातकांतली, तांच्या निराशेपणांतली
तांकां एक भरवशाचो उजवाड दाखयलो आनी सांगले पळयात एक इस्रायलाचो नवो उजवाड उदेतलो आनी हो उजवाड तुमकां जिवीत दितलो हो उजवाड तुमच्या निराशेपणांतलो तुमच्या दुखांतलो कश्टांतलो पातकांतलो तुमकां भावनो सोडयतलो आनी अशेंच घडलें जेजू भरवशाचो दिवो भरवशाचो संबीर ह्या संवसारान आयलो जेजून आपलें जिवीत ह्याच भरवशान दर एक पावल ताणें फुडें मारलें सगल्या कुड्ड्यांक तोट्यांक मोन्यांक भेऱ्यांक कश्टोतल्यांक आनी आयज शिव वर्तमानान आमी आयकलां कशे तरेन जेजून ह्या कुड्ड्यांक नदर दिली सगळ्यांक पातक्यांक जावं ताचेशें आयलोल्यांक ताणें केन्नाच परतून रिकामें धाडूंक ना पूण जेजून तांकां त्या त्या पावलाक तांचो भावार्थ वाडयलो तांचो भावार्थ उचारून घेतलो तुमी म्हजें स्वत मानतात तुमकां भरवंसो आसा आनी ताणें म्हणलें होय सायबा तितल्यांकूय जेजून सोडवण दिली तितल्यांचोय भरवंसो वाडोवन तांकां सोडवण दिली एक नवो उजवाड तांकां भावनो जेजून दिलो आयज जेजू आमचे लागीं होच भरवंसो मागता आनी ते पासत आयज हीच वात आमी आमचे मुखार आमी उजवाडल्या हीच वात ही प्रवादीक वात आमी म्हणटा भरवंसो दितेली वात भरवंशाची यात्रा चलोवन आमकां आदार दितेली वात आयज आमचे फुडें आसा ही वात पेटोवन आमच्या मनान हाडटना पाप साहेबाचो उडास आमी करया बागून पाप साहेबान आमकां केरी भाशेन ह्या दाखल्या वरवीं ह्या केरी भाशेन गोल ऑफ इंडिकेशन हातूंतल्यान आमकां उगडास केला की आमी सगळीं यात्रेकारां भरवंसो देवालेन देणे आनी हो भरवंसो आमच्यान आमी पोसरांक जाय कित्याक तो आमकां केन्नाच निराशी जावंक दिवचो ना जरी तर भावार्थान आमी त्या देवाचेर भरवंसो दवरून ही जिविताची वाट सोडली जाल्यार आनी जिविताची वाट चलोवन भावनो आमी दरेकल्यांनी ह्या भरवंशाचे दिवे जावचे आसात आमी दरेकल्यांनी ह्या भरवंशाचे दूत जावचे आसात कशें पयले सुवातेर मेळुया आमच्याच कुटुंबान खंय आमच्यांनी भरवंसो एकामेकाक दिवंक जाता पयले सुवातेर भावनो एक चेडो आयज लोक जावपाक सोदिनात आयज जे लग्नान जिवितांत कितें घडटा ही सगळी नेगेटिविटी सगळें आमचें वायट मोतीन आसा हें पळोवन आयज जायते आमची तरणाटी लोक जावंक सोदिनात असल्या तरणाट्यांक लोक जावंक फुडें सरतल्यांक आनी नेगेटिविटी दाखयतले सगळे जायते नवे कुटुंब जे लोक जावन एके भाशेन फोडवून जाल्ले आसात सोयतीवून जाल्ले आसात ह्या कुटुंबांतल्यान तांकां भरवंसो दिवंक टू गिव अ टेस्टिमनी ऑफ फेथ एंड होप एंड लव टू दीस न्यू यंग यूथ ऑफ अस दुसरी वस्त आयज जायते घोव बायलां मध्ये दुस्फोट जाल्लो आसा आयज जायते घोव बायलां मध्ये डिवोर्सी जाल्ले आसात एनरोलमेंटाक घेतात आपल्याचे लोक जिवीत सोंपयतात असल्यांक कुर्सार मेलोल्या जेजूचे नदर मारून एक भरवंसो दिवंक तांच्या ह्या काडोकांती तांकां निवारूंक आमी दुरेका क्रिस्ती भावार्थ्यांनी ह्या कुटुंबान ह्या घोव बायलेक एके भाशेन बोड दिवंक तांकां भरवंसो दिवंक आयज कितल्या भुरग्यां मदें भरवंसो सोडलेलो आसा आयज कितलीं भुरगीं शिकोना जावन वायटाक लोटदल्लीं आसात तांकां ह्या जेजूचे नदर मारून तांकां भरवंसो दिवंक तांकां परतून पवित्र सुबेन हाडून आयज कितलीं आवय बापूय लोक जावन चेडो भुरगे जायना जावन निराशेपण आसात आयज कितले जाण आपल्या जिवितांत कश्टवतात लोचेक लागून सांपडलेले आसात कित्याक भुरगे ना 2 वर्सां 3 वर्सां 4 वर्सां आयज असल्या नव्या जोडयांक आमी भरवंसो दिवचो आसा घडी 10-12 वर्सां जालीं आयज कितलीं भुरगीं जल्माक येतात एडॉप्शनान तांकां व्हरूंक ह्या भुरग्यांक एक आवय बापूय दिवंक जाता आयज कितलीं भुरगीं वाटेर पडलेलीं आसात आयज कितलीं भुरगीं सोडलेलीं आसात असल्या अनाथ भुरग्यांक आमच्यांनी एडॉप्ट करून एक नवो भरवंसो एक आवय बापायचो आमच्यांनी घेवंक जाता आयज कितले आमचे तरणाटे सर्वीस ना जावन सारकें शिकप ना जावन बेकारपणान जियेतात आयज असल्या तरणाट्यांक असल्या भुरग्यांक बाबडून आमच्यांनी एक भरवंसो दिवंक जाता कसलो भरवंसो पयले सुवातेर
ह्या भुरग्यांक उमेद दिवंक शिकपाची. जाय फावटी ते फेल जातात आनी जाय फावटी फेल जातात म्हूण आमी तांकां दोशी करता. वी डिमोटिवेट देम. पूण असल्या तरणाट्यांक शिकोवंक अदीक मजबूताय दिवंक. आयज सर्वीस न जावन जाय तो लोक ह्या कामांनी भायर गांवांनी वेतात, दुडू कमांक वेतात. आपल्याचे जायते टॅलंट्स आसात, गुण आसात, ते सोबयतात आनी भायर वेतात हे गोंय सोडून. आयज असल्या तरणाट्यांक आमच्यांनी भरमासो दिवं जाता. जावं तांच्यांनी ल्हान ल्हान धंदे करून, ल्हान ल्हान बिझनस करून. आयज आमच्या गोंयांत गोवा डायमेन्शन आसा, जे आमी बिझनस एंटरप्रिनर्स म्हणटा. तांकां जाय तो आदार सहकार दितात. दे आर सपोर्टिंग अ यंग यूथ टुडे. ते भायर वचून जावं, निराशी जायना जावं, आपले जिवीत सोडिना जावं, सोऱ्याक लोक दिना जावं. पूण ह्या तरणाट्यांनी असले ल्हान ल्हान धंदे घेवन आपल्याचे व्हडले बिझनसमॅन जावंक जाता. म्हणटकूच असल्या निराशी जालोल्या कुटुंबाक आमच्यांनी एक भरवंसो जावंक जाता. आमच्या समुदायांनी आयज जायत्या शेजाऱ्या मदें, सामाऱ्या मदें जायती अंतर जाल्ली आसा. धर्मा मदें असले सगळे आमच्यांनी एक भरवंसो दिवंक जाता. तांकां एक पाठिंबो दिवंक जाता. एक पॉझिटिव्हिटी आमच्यांनी बांदूंक जाता. एक बरेपण एकामेका सगळे आमच्यांनी बांदूंक जाता. आमच्या शेजाऱ्या सामाऱ्या सगळे एक मोग, एक एकचार समुदायान सांगाता मेळोन एक आमचो एकचार एकवट आमच्यांनी बांदूंक जाता. आनी ते पासत आमी एकामेकाक भेट दिवन, शेजाऱ्यांक जावं फुडाऱ्यांनी भेट दिवन हो भरवंसो आमच्यांनी एकामेका सगळे वाडोवं जाता. ही वाती भाशेन असल्या दुबावान जियेलोल्यान, असल्या निराशीपणान जियेतल्यान आमच्यांनी प्रवादीक वाद, आमी उजवाडाची वाद, भरवंशाची वाद जावंक जाता. तिसरे स्वादीर आमचे पवित्र सभेन आयज जायते पवित्र सभेन जायते याद दिवपाक निराशी जाल्ले आसात. कोण फुडारी कोण घेनात. असले निराशेपणान पवित्र सभेच्या बडी वावरान आमच्यांनी एक भरवंसो घेवन जाता. कसलो भरवंसो? आमच्या कुटुंबांनी भेट करूंक, आमच्या फुडाऱ्यांक एक पर्सनल भेट करूंक, तांकां मोटिवेट करूंक, तांचे बरें उलोवंक, तांकां एके भाशेन हुस्कावून तांकां मोटिवेट करूंक आमच्यांनी आमच्या फुडाऱ्या वरवीं ह्या कुटुंबांनी वचून भेट दिवंक जाता. आनी हे तरेन जायतो बरो वावर पवित्र सभेचो भरवंशान आमच्यांनी फुडें व्हरूंक जाता. दुसरे स्वादीर जायतो आमचो क्रिस्ती भाव भयणां हो धर्म सोडून वेतात. निराश जाल्ले आसात, वो वेळे कोश्टाक सांपडलेले आसात, वो गरजेक सांपडलेले आसात. असल्यांक आमच्यांनी आदार सहकार दिवं जाता. जावं दुडो वाटेन, जावं ताच्या मना वाटेन, जावं ताच्या मानसीक दुयेंसा वाटेन, वो कुडी दुयेंसा वाटेन, वो घडी तांच्या हेर गरजांनी आमी आदाराची जावंक जातात. And when we are there for them, they can really enjoy our hospitality in our religion. त्या बसत आमी एकामेकाक आदाराची जाता तेन्ना आमच्यांनी धर्म आमचो सांबाळूं जाता. आमची जायती निराशी जाल्ली आसात भाव भयणां. जाय पावटी इगोचेक दिसा घेनात, जाय पावटी कार्यावळी वांटो घेनात, आपल्या जिवितान भोरलेले आसात, आपल्या संवसारान आसात. तांचे सगळे एक बरें उतर दिवन, तांकां आमी भेट दिवन, तांचे सगळे आमी उलोवन, तांचे सगळे वेळ दिवन, तांकां आयकून. पाप साहेब आमकां परिशदेन उलो मारता. आमी असल्या निराशेपणान सांपडलेल्यांक आमचो वेळ दिवन तांचे प्रश्न आमी आयकून घेवंक. आनी जेन्ना हें हांव करता तेन्ना भाव भयणो हांव तांकां एक नवो भरवंसो दिता, एक नवो कार्य जेजूचे फुडें व्हरून हांव तांकां बळ दिता, हांव पाठिंबो दिता, हांव घोटाय दिता. चवथे स्वादीर एका समाजान आयज जायते आमी वायट पळयता. आयज कितले आमी ऑब्सेगे पळयता, कितले आमी आत्मघात पळयता, कितले आमी घोरपाट पळयता जाल्ले, कितले आयज आमी वायट आमी पळयता, कितली झुजां आमी पळयता, कितले मारामारी आमी पळयता. कित्याक जाता काय? कित्याक आयज शांती ना. आयज एकामेकाच्या काळजान ही शांती ना. कोण तांकां भरवंसो दितलो, कोण तांचो भावार्थ वाडयतलो? आयज असले काळोखान जियेतल्यांक, कुड्डेपणान जियेतल्यांक, आत्मिकतेच्या कुड्डेपणान जियेतल्यांक कोण तांकां भरवंसो जातलो? तूं आनी हांव. जेन्ना आमी कुटुंबान, आमी समुदायान, आमचे पवित्र सभेन जर आमी असलो भरवंसो दिलो जाल्यार आयज हो भरवंसो समाजान घेतलो. हो उजवाड आमी जर हांगा पेटयलो जाल्यार हो एक एक उजवाड एकल्यान जर आमी वात पेटयली जाल्यार हो वातीचो उजवाड, प्रवादीक उजवाड संवसाराक पावतलो. होच भरवंसो भावनो आमी दिवचो आसा. पाप साहेब हेच आमकां दुरेकल्याक उलो मारता आमचे पवित्र सभेक की आमी
बोरमाश्याची यात्रेकारां न्हय सोबत आमी आमच्याच धर्मान आमचेच इगोजेन पूण जेन्ना आमी आमचे पवित्र सभेन ह्याच बोरमाश्याचो उजवाड आमी वाडयता ह्या उजवाडान दुसऱ्यांक काडूकान चलतल्यांक दुसऱ्यांक निराशेपणान आसतल्यांक दुसऱ्यांक भिरांतीन जियेतल्यांक दुसऱ्यांक वायटान जियेतल्यांक दुसऱ्यांक पिडेन जियेतल्यांक बाबडी तूं आनी हांव बोरमासो जावंक जाता आयज होच बोरमासो घेवन खरी भाशेन आमी जिविताची वाट चलुया ही यात्रा बाबून आमी चलुया देवाने काय बरें देणें तुमकां आनी म्हाका दिलां बावतिजमाच्या संस्कारान जेन्ना वाट पेटोवन आमच्या आवय बाबाच्या मदत पदनीच्या हातान दिल्ली वाट आनी आमकां ह्याच बोरमाशान बावटान चलयतले म्हणून तांणी भास दिली हीच वाट आयज पासून झडत आसा आमच्या मुखार तर होच बोरमासो घेवन आमी आमच्या जिवितान असले निराशेपण येता तेन्ना आमी कुर्सार बांदलेल्या जेजूचेर आमी दोतोर घालुया आनी ज्या बोरमाशान जेजू कुर्सार चडलो आमा मनशांक आख्ख्या मनशा फुडार सोडवण दिवन तूं आनी हांव हीच कुर्साची वाट चलुया हीच उजवाडाची वाट आमी धरुया हीच बोरमासाची वाट धरुया आमी एकामेकाक सोडवण दिवन एकामेकाक काळोखांतली निराशेपणांतली भिरांतींतली लोजेंतली सोडवण दिवन हेच करून आयच्या मिसान हे आमच्या पयल्या शुक्राराक जेजू सारकी काडीस आमकां मागुया बोरमाशान बोलले काडीस दुसऱ्यांक फेकोणी दितले काडीस आयज आमकांय सायबाक हे काडीस दिवून आमी मारयेक फुडें घालून बापा लागीं मागुया मातीचे भांगार करून शोकताय तूं एकाच सुत्रा माती दुल आमचे जिणे भांगार कर पवित्र आत्म्या दयाल बापा भक्तीपणा किरकोळ हलक्या जिविताचे तुका भोगता आमचे वरदान तुका भोगता आमचे वरदान दयाल बापा भक्तीपणा किरकोळ हलक्या जिविताचे तुका भोगता आमचे वरदान तुका भोगता आमचे वरदान ज्या पुरबायच्या भरिभावनो हे मोठे आनी तुमचें बलिदान स्वर्ग विधान देव बापाक मानता तसले जावन मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान प्रमाणाक नैमीक आमच्या पवित्र सभेच्या आदाक सरेस्पर मानून घेवन दयाळ बापा खालत्या काळजांनी मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आमच्या पुण्यात कांयच पावूं जाल्यारूय हे भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या स्वर्ग गरजांनी घातलुकीन आमकां आदार दी आमी आदाराचेर घातलेली सगळी आमची मागणी आमची इतेसवान आमी तुका वरदांव तुवें दयेन मानून घे आनी सगळ्यांक आमकां तुजो बोरमासो दी सगळ्यांक आमचो भावार्थ वाडय कित्याक आमी तुजेर स्वत मानता भावार्थार आमी तुजेशी येता तर आमकां सगळ्या काळोखांतली सगळ्या भिरांतींतली सगळ्या लोचेंतली सगळ्या निराशेपणांतली तूं आमकां उठय म्हूण आमी मागता आनी आमच्या स्वर्ग गरजांनी तूं आमकां राख आनी सांबाळ क्रिस्ता आमच्या सोबे वरवीं आमेन सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचेय सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सोरेस्परताय उबारता सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन बसुया वयश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पवित्र आनी सास्त्याचे देवा सोर कडेन सोरताय आमी तुका दिन बसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो
पयलेच फावटी आमच्या मदीं आयलो तेन्ना ताणें तुजे पुर्विल्ली येवजण पूर्ण केले आनी सासणी ताळोणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं नीर धरून आतां आमी आशेतावते तुवें बासलोनी देणे तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून देवता भक्तां सांगाती आनी सगळीच्या सग दोळबरां सांगाती तुज्या मोगाचें किर्तन आमी एकाच ताळ्यान गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सुरेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान पूण स्वर्गी तुका जय जय. सुरेस्पराचे नांवी येता ताका जय पूण स्वर्गी तुका जय जय. बाबा खरोच पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपले हेस कोशेक कोसमरून सोसो वेचे ताणी ओडो गेलेतलो तुका दिन वासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हणले तुमी सोमेस घेयात आनी खाया. हे मोजे कूड तुमचे पासत समोर पोवचे. तेच पोरी जवळ जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हणले तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेया. ही म्हज्या रोगताची ही कास नव्यानी सासणी कोराचे हे रोग. हाताचे हे बोगसळे मेटच्यान तुमचे हे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तेवा रोतले. हे मोच्या उगडासा कोरा. भवटाचो गूण गोरगोटया तुज्या कुर्सार आनी पुनोजोर गुणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडूंडारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनोजोरपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. हो जिविताचो उडा आनी सोडवणशी कास तुका समर्पित हांव तुज्या मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता जेजूची कूड आनी रोगत शेवटले आमा सोमेस्तान पवित्र आत्मा वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे 20 सालोलेचे पवित्र सभेचे उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेर बापा, फिलिप नेरी आमचे गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी बिस्कू साहेबा आनी सगळ्या यादविकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुरो जेवणपणाचो बोरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा फुड्याची काकूट कर. तांकां तुजे सगोदीन मेलोल्या सगळ्या समेस्तांक तुझे बोर जोडीत मुखार वळून फावो कर. आम्हा समेस्तांची एवेती बोटून एकठांय जालोल्याची साहेबा ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेतल्याची सगळ्याची साहेबा तूं दया कर. आंकवार मरी देवाची माय सांगाती बायगो जुजे तिचो मोगाचो पोदी बायगो दोरी आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर बायगो फ्रांसीस शावेरा बरोबर बायगो जुजे वाज हांचे बरोबर सासच्या सुखान आमकां वाडोली. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां बाबू कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू काय पवित्र आत्म्याच्या एकूणान सर्व बेदार बापा सर्व नरांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. जेजून आमकां
नवो बोरमासो दिला. ह्या कुड्ड्याकूय ताच्या दोळ्यांक हात लावून ताणें तांकां काडोखांतली उजवाडाक हाडली. आयज जेजू आमकांय भाव भयणो सगळ्या निराशेपणांतली, सगळ्या दळणीरपणांतली, सगळ्या वायटा बेगिणांतली, सगळ्या पिडेंतली, सगळ्या आमच्या घरांतली, सगळ्या आमच्या दुयेंसांतली, सगळ्या आमच्या लोजेंतली आयज जेजू जाता आमकां भरवशाची वाद, एक प्रभातीक वाद. आयज ताळो आमकां दरेकल्याक आमी देवाचेर पातयो, देवाचेर बोरमासो दवरूं. आनी जी बोरमासो दवरून चलतल्याक देव सांजणा, कित्याक जेजू म्हणटा सरांगाल हांव तुमच्या सांगाता आसतलो. हें समजून घेवन ह्याच बोरमाशान आमी बापाक आनीक एकदां आमकां सांगात दी म्हूण मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक राज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां तन्यांत पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोड वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्क्यान घाली सर्गीच्या सुखार आनी आमच्या सुरमंडळा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार कापडी सोर पातकाडी सुटय आनी सर्व आनंदांतली वाटाय. कित्याक राजुर्गी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून म्हणलें आनी आयज आमकां जोणेकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्रतेच्या भावार्थाचेर बोरमाशाचेर दीस कर आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुमयाची शांती, ताचो मोग, ताचो भावार्थ बोरमासो सदांकाल तुमचेय सोबे आसूं आनी तुमचेय सोबे आसूं. कुशालकायेन हास्यपणान आमी एकामेकाक जेजूची शांती वाटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. भावा भयणो, जेजू आपल्याकूच मोडून पुरसार केल्ली भेट नव्यान तो ह्या आल्ताराक करता. आमकां सोडवण दिवंक, आमकां निराशेपणांतली उतरूंक, आमकां सगळ्या पिडेंतले दुयेंसांतली भिरांतींतली पयस करूंक तो आयज आमच्या काळजांनी येता. आमच्या जिवितांत जीव घेता, आमकां घोटाय दिवंक येता, आमकां बळ दिवंक येता. एक बोरमासो आमकां तो दिवंक येता. आमचो भावार्थ तो वाडयता. सगळ्या कुड्डेपणांतली काळोखांतली आमकां उजवाडाक हाडूंक तो येता. ह्या सोडवंडाराक, ह्याच बोरमाशाक घेवंक आयली ही सगळीं आज आमी सुभागी. सुमया, तुजे भितरचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोडूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त आमचो सुरवंडार सगळ्या बोरमाशान येतलो म्हूण आमी रावता. तोच आपले वैभवीक कुडी सारके आमचे हलके कुडीचें रुपांतर करतलो. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा,
आमच्या आत्मीक पोसणाक तुवें दिलाय त्या जेवणाक आयज आमी दादोशीक जाल्यो. जेजूच्या कुडी रोगताचे ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारीक वस्तूच्या जाणवायेचें मोल करून आनी सोयीच्या देण्यांक लोबदून आमचो भोरमासो वाडय आनी आमकां भावार्थान तूं चलय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचेय सोबे आसूं. आनी सोर पवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र म्हूण तुमचेर आनी तुमच्या वावराचेर कुटुंबाचेर देवान मारी वरवीं आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून ह्याच बोरमाशांक जीव आनी दुसऱ्यांक बोरमासो दिवं क्रिस्ताची शांतीन उजवाडान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Balka Jesu, yo tu yo, Baba boynik sodunk yo, patok amche kadunk yo, sonsar soglo bodluk yo, Dev tu pausat Mor batlo Urtu fulun Zomnitlo Unchak soroi Pat katlo Munchak nibar Mor na